म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी उपवास करता म्हणजे कितें? आमी आमकां नाकारता. आमकां जेवपाच्यो सोय आसात. सकाळीं उठलीं की नास्तो करूंक जाय, दनपारां जेवण जेवंक जाय, रातीक जेवण करूंक जाय, चारांक सांजेच्या कितें तरी चाव पाणी आसता, धांक आनी कितें, 5 पाटी आमी कितें ना कितें खाता जेवता आसा. ही सोय जालेली आसता आमकां. त्या सोयी प्रमाणे आमी सगळे आमचें जिविता. आतां एक दीस तर आमकां कितें मेळना जायत, आवय एकदम भूक लागता, कितें जाता, आमची जींट वेता की ही दिसता, अशें जाता. आनी आमी तर उपवास करूंक करीत जाल्यार त्या दिसा आनिकूय सुबेज भूक लागता, आनिकूय आमकां जेवण जेवंक जायना तशें दिसता. म्हणजे कितें जालां, तें सगळें सोयेर पडलेलें आसा आनी ही सोयी आमकां कंट्रोल करता. आमी ताचेर ताबो घालूंक शकना. तेच भाशेन आमी बरें उलयनचें आसतना वायट उलयता, तें सोयेर पडटा. मागीर आमकां ते भाशेन करूंक नाका, पूण जायना, तेंच तशें जाता. गाय सोंवता आमी, चोत्ता आमी, तें सगळें तेच भाशेन. चलचित्र पळयता, नाका जाल्लें पळयता, मागीर ताचो परिणाम कितें जाता आमचेर तें जाणा आमी. सोरोप येता, एक पाटीन 2 पाटी घेतलें, मागीर ताची रूच लागता, मागीर तें सोयेर पडटा. मागीर आमी दनपारां सांजेचें इल्लें घेता, पूण मागीर सुबेज जाय म्हाका, तितलें नाका. आनी मागीर हे भशेन तें सोयेन पडलें की ना, तातूंतलें तें आमकां भायर सरोंक जायना. हाका लागून आमी नाकारता पळय, तें करिना म्हणटा तेन्ना हो उपवास जावंक लागता. आमी तें घेना. हे भाशेन करच्याक तुमकां दिसतलें सोंपें म्हणून ना. आमचे वस्तूंकी ह्यो वस्तू पातकी पळय आसा त्यो सोडूंक जायना. त्यो आमकां एक पाटी आपल्या ताब्यांत केले की ना घट धरून रावतात. आनी हे परी देंवचार मागीर सुकरां आमकां सुचना दिता कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, आनी तसलींच चिंतनां येतात मागीर. तातूंतली आमकां भायर सरूंक जायना. हाका लागून देवान आपल्या पुताक धाडलो आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिवच्याक. ताच्या रोगतान, ताच्या कश्टान आमकां ही सुटका मेळ्ळेली आसा आनी आमी सगळीं स्वतंत्र जालेलीं आसा. पूण आमी म्हणटाले पळय, पूण सोयेर पडून आसा न्हय, तातूंत ती कशी भायर सरची आमी? जी चिंतनां स्टार्ट जातात थिचर पयलीं पळोवंक जाय. चिंतप येवंक लागता धाकटुलें, आनी तें आयलें की ना मागीर मातसो कोत रावता आनी व्हडलीं व्हडलीं जावंक लागतात. ती चाल चिंतनाची आसता आमची. आयली की ना, आतां तुमी पळयात, जुवार आयली की ना तीच कोत्ता तेन्नाच आमी ताका मारता. मारिना जाल्यार ती आमकां चाबून आमचें रगत पिवतली. तेच भाशेन ही चिंतप आयलें की ना रोखडेंच ताका मारूंक जाय. कशें मारतलें? जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जेजू 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 म्हणूंक जाय. सगळो गोत ताच्या नांवान तें रोखडेंच पुसून घेतलें. आमचे सुरशितो काडटलो, ताचें जिवीत थिंचूर बरोवन येतलें. म्हणून ही चिंतनां काबाद दुसरीं येतात मागीर. हे भाशेन आमच्या मनान फास्ट फास्ट सगळीं येतात. ताका लागून जितली आमी जेजूच्या ताब्यांत प्रत्येक सुस्कारान रावन सगळीं आमची चिंतनां रोखडीच मागीर आमची भावना उत्पन्न जातात. थिंचोत्तान मागीर चाल स्टार्ट जाता. हे भाशेन तो मार्ग आसा भितरलो. रोखडेंच आमच्यान तें बंद करूंक जाता. आनी हे सोयेर पडच्याक, ही सोय करून घेवच्याक आमी रातची आनी सकाळची जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. तेन्ना पळयतल्यात तुमी हाचो परिणाम कितें जाता पळय तो. जशे भाशेन ही बॅटरी आमी मोबायलाची चार्ज करता, ते भाशेन आमी जेजूच्या आसण्यांत चार्ज जावंक जाय. तो सगळो गोत आमचे सोबे आसा, पूण आमी ताचे सोबे ना. आनी हाका लागून आमी उपवास करता. हे आमी रातचें मागणें करता तें कित्याक लागून? एक उपवासूच म्हाका जाय पळय तशें करपाचें. पूण हें तर आमी करीत हाचो फायदो आहा आमकां. आमचें जिवीत आमी जेजू सोबे सारतलें, कित्याक आमचें जिवीत जेजू सोबे आसा. ते भाशेन आमी जिवंक जाय.
तेन्ना कितें जातलें आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो कितें आहा त्यो पळयतले हांव आनी तांकां पावतले कित्याक आमी न्हय जेजू आमचे सोबे तांकां पावता कोण तोय जेजूच जेजू ताचे सोबे आसा तांचे बरोबर आसा हें आमकां ताणें शिकयलां आमी सगळे जाण कोण ताचे कुडीचे सांदे तर आमी एकामेकाक कित्याक पावतात कित्याक तो आमचे सोबे एकामेकाक पावता तो गरजेंक आमचे आसा आनी तो आमकां शांती पावयता सगळ्यो आमच्यो गरजो ताका लागून म्हज्या भयणीनो भावनो असलो तर मनोभव आसत आमचो जाल्यार आमी पळयतले हांव कशे भशेन एकामेका सोबे आमी जियेतले हांव जेजू सोबे तर हाका लागून हो आमचो उपवास जावंक जाय ना म्हणटा आमी जेजूक वय म्हणटा जेजू तूं कर म्हजे सोबे पूण हे भशेन घडोवन येवच्याक ही चालींत आमी रावंक जाय बेश्टेंच जेवचें ना आमी जाणा सगळी वस्तू आमकां ज्यो करूंक जाय त्यो शिस्तीन आमी घालूंक जाय तेन्नाच कितें जाता तर हें सगळें घडोवन येवपाक तोच आमकां मदत करता आपल्या उतरांतल्यान तर आमी कितलीं जाणां ताचें उतर वाचता एक म्हणचें ताच्या एकवटान रावपाचें दुसरें म्हणचें देवाचें उतर आमी आयकूंक वाचूंक जाय जितली आमी देवाचें उतर वाचतले आमी खाजगी तेन्ना कितें जातलें ही चिंतना भावना पळय आमची भितर आहा ती ताच्या उतरांतल्यान नितळ जावंक लागतली आनी ताची चिंतना उतरां जी आमचे सोबे आहा ती भायर सरोंक लागतली आनी त्या वेळार तो आमकां मदत करतलो आमी तें करिना जाल्यार कशें जातलें तर पळयात आमी कितलीं चलचित्र पळयता आयकता आनी कांतारां तींच आमच्या मनांत आसत मागीर तींच गुंवतात सगळो गत पूण देवाचें उतरूच ना देवाचें उतर तर आमी घेत जाल्यार मागीर आमची चाल देवा सारकी जावंक लागतली आनी हाका लागून त्योच कित्याक करता आमी कित्याक जेजून आमचें जिवीत तेन्ना तो जियेलो आनी आमकां ताणें तेन्ना सुटका दिली ही आमकां समजना कित्याक ही एक वेगळीच पद्दत ताणें सुरू केल्ली आसा पूण आयज हांव जियेतां आनी आयज हांव जेजूच्या एकवटान जियेतां तो ताणें म्हाका ती सुटका सोडून दिल्ली ती आयज हांव म्हज्या जिवितान जियोन ताचो अणभव हांव घेतां आनी तो म्हाका बरेपण फावो करता तोच म्हजो आनंद आनी तोच म्हजें जिवीत न्हवऱ्या बरोबर आसली तर जाल्यार आमी उपवास करची ना ताची सुरशी आमी पयस गेलीं तर उपवास करचो पडटा हें ताणें आमकां सांगलां तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे आसा सदांच आसा पूण आमी तो ताका आजीर जायत जाल्यार आमचें जिवीत सगळेंच ताचें सोबें बदलतलें आमचें सोबें तें उदीक आनी उदीक पातकानूच आसतलें आनी आमी नाका पुरो सोंसतले हांव भोगतले हांव आनी दुसऱ्यांकूय त्रासान घालतले हांव जेजू तुवें आमकां हें सगळें दाखयलां ह्या प्रमाणे आमी जिवच्याक तूंच आमकां मदत कर